मुळगांव फाटोफाट आता मये वाठारांतूय बिबटो आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। मये गांवांत भर लोकवस्तीत बिबटो भोंवतना कांय जाणांचे नदरेक पडला। ह्या बिबट्यान गांवकार वयल्यान एका सुण्याकूय फस्त केल्ल्याचें कळटा। बिबट्याच्या वावराक लागून गांवांत भंय पातळ्ळा। मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक राना खात्यान सांपळो रचला। आमच्या ह्या गांवांत एक बिबटो हालींच्याच दिसान भोंवंक लागलेलो आसा आनी आमी तसो न्हू तो एक आमचो एक लोकल हमाली हांगालो आहा न्हू तेणे तेका सरळ एका कुत्र्याक घेवन वयता आसतना ताच्या फुड्यान बसून तेणें खाल्लो तेका। पूण आयज आमी गव्हर्मेंटा कडेन आनी फॉरेस्टा कडेन मागता की बाबा ह्या वाघा पासून आमचें खंय तरी मातशें संरक्षण करचें। वाघाचें संरक्षण करप उचित ना की आमचेंय थोडें संरक्षण करचें। कित्याक लागून की आयज जर तिणसाणचो दमपारचो ह्या आमी ह्या गांवांत जर भोंवतलो जाल्यार आमकां एक भंय निर्माण जाल्लो आसा। तेका लागून हांव प्रशांत गडेकर मागता की ह्या गांवाच्या हितूनसून की आमदाराकूय सांगता की ह्या बिबट्या वाघांचो आनी आमच्या लोकांचो एक संरक्षण करचें। गव्हर्मेंटा कडेन तेणी सांगून दवरपाचें की बाबा आतां ऑलरेडी ते फॉरेस्ट ऑफिसरांनी एक पिंजरो बसयल्लो आसा पूण आजून काय हें जावंक ना। तरी कितें तरी एक आमकां आमच्या संरक्षणाक लागून कितें तरी करचें इतकेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता। ते येताना तो वाघ दिसला मला, म्हणजे पहिली कुत्री दिसली पाच सहा, पहिली कुत्री दिसली पाच, त्यातली 4 गेली वापस, एक रवला राहिला आणि त्याला येऊन पकडलं त्यांनी एक 15 फुटाच्या अंतरमध्ये। मग मी बघितलं नाही, सरळ ते ह्याची वाळा म्हणून उडी मारून ह्याला गेलो, कुठलं ते पुढचं ते गाळवान त्यापासून इकडे आलो। केवढा मोठा होता तो एवढा होता, 2 फुटाचा एवढा होता। कुत्र्याला जे जबड्यामध्ये पकडलं ना, ते कुत्र्यानं आवाज केलाच नाही। काय झालं ते मी काय परत बघितलंच नाही, त्यापासून मी पळालो। मुळगाव वाठारात धुमशाणा घालपी बिबटो अजून मेळूंक ना। अशें आसतनाच आता मये वाठारांत एक बिबटो भोंवता अशी खबर मेळ्ळ्या। भर लोकवस्तीत हो बिबटो भोंवतना कांय जाणांनी पळयला अशी माहिती मेळ्ळ्या। 2 दिसां पयलीं ह्या बिबट्यान एका कुत्र्याक फस्त केल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। गांवांत बिबट्याचो वावर आशिल्ल्यान मयेच्या थळाव्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। ह्या बिबट्याक धरपाक लागून कालच मंगळारा राती रान खात्यान गांवकरवाडो मये हांगासर एक सांपळो लायला। हे सांपळ्यात आतां बिबटो केन्ना अडकता तें पळोवचें पडटलें। हाचे पयलीं मये वाठारांत बिबट्यांचो वावर आशिल्लो। 5 वर्सां पयलीं अर्दवाडो हांगासर एके बांयत एक बिबटो पडिल्लो। उपरांत रान खात्यान ह्या बिबट्याक सुखरूप भायर काडपाक येस मेळिल्लें। ताचे पयलीं मये पॉलिटॅक्नीक हांगासर सकाळ फुडें एका बिबट्यान केल्ल्या हल्ल्यांत एक दुचाकी स्वार जखमी जाल्लो। जाल्यार 4 वर्सां पयलीं केळबाय वाडो हांगासर एक बिबटो वाहनाचे धडकेंत मेल्लो। आता परत मये वाठारांत बिबट्याचो वावर आशिल्ल्यान लोक भयभीत जाल्यात। रातच्या वेळार घरा भायर पडप की ना ताचो विचार करपाची पाळी लोकांचेर आयल्या। हो बिबटो बेगीन एकदां सांपळ्यात अडकुनी अशें लोकांक दिसता। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।